आणि हाडून तांकां ड्रॉप करता हॉटेलान. ते येवन थिंगा रोडार सायडीक रावता आणि ते जेन्ना ट्युरिस्ट ऑनलायन जेन्ना ॲप बूक करता तांकां म्हणजे टॅक्सी बूक करता ते येवन तेंचे क्यू सिस्टम फोडून व्हरता. हे रॉंग. तेणी बिचा वयले व्हरोंक जाता फ्रॉम बीच, ट्युरिस्ट फ्रॉम बीच, ट्युरिस्ट फ्रॉम रेस्टॉरंट, ट्युरिस्ट फ्रॉम एनी क्लब, ट्युरिस्ट फ्रॉम एनी रोड, Porvorim or anywhere. They are saying the app is for entire state of Goa. Where there is taxi service in Ponda, show me. Where there is taxi service, app aggregator service in Bicholim, in Sakade. You go to any other constituency in remote other Goa. than tourism belt. Other than tourism belt not. So it's in conflict of interest हा. Conflict of interest म्हणजे कितें हेंचो धंदो खंय तरी काबार जावपाचे हेचेर पावल्लो हा. हे 18,000 लोक हा आमच्या गोंयांत, आख्ख्या गोंयाचेर उलयता. आणि हे 18,000 लोकांक न्याय मेळपाक जाय त्या खातीर आमी झगडटात. न्याय कितें मेळपाक जाय ते आपल्या पांयाचेर उबे आहा सगळे जाण. दे आर स्टँडींग ऑन देअर ओन फीट. तेणी आपली ओन टॅक्सी घेतलेली आहा, रेंटाक हेचेरसून घेतलेली आहा ती बँके कडसून हायपोथिकेशन करून. ते एवरी मंथ इन्स्टॉलमेंट भरूंक जाय आनी इंट्रस्ट फारीक करूंक. ते कशे भरतले? तर तेंचीच बिझनस आनी कोण येवन व्हरताले. आनी हे कोण कॅब एग्रिगेटराची गाडी टॅक्सी जो चलयता तेजे कडेन हेच ना. आय एम सेईंग ही डज नॉट हॅव अ बॅच. सो जेन्ना तेजे कडेन बॅच ना तो टॅक्सीच चलोवंक शकना. सो कोण तरी तांकां प्रोटेक्ट करता. तर कोण प्रोटेक्ट करता ते आमी सांगला सीएमाक तूं फायंड आउट कर. आनी हेचेर सुटावो जावपाक जाय. आयज मिटिंगेक डिस्कशन हे 20-25 मिनिट डिस्कशन जाला आनी सगळ्या आमदारांनी सपोर्ट केला. जो हांव उलयला हांवें हो विशय जो काडलो हेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. सगळ्या आमदारांनी म्हाका सपोर्ट केला आणि चीफ मिनिस्टर ऑल्सो वॉज सिम्पथेटीक.